काळजां मोनान एक जावन भावार्था एक पोटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तपोशीत जावन बरोवन पाराक्लितान परगडतेल्या तुजी दिर्वी तुवें आमकां विंचलाय इस्मोणना पयलाय दैवीक जीवन भरलाय भावार्थांत एक पोटायल्याय काळजांत मोनान एक जावन भावार्थांत एक पोटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तपोशीत जावन बरोवन पाराक्लितान परगडतेल्या तुजी दिर्वी मिसाचे इरादे President Lobo hacha 18th birthday ಗೆ अर्गमिस्तिता Janet Lobo 64వ जन्म दिसाक अर्गमिस्तिता Annie Sequeira Michael आणि Aida Montero हांच्या जन्म दिसाक अर्गमिस्तिता Janet Lobo अर्गमिस्तितात Nancy Crasta Vincent and Shirley D'Souza Shane Raskina, Max Pinto आणि कुटुंब, Ashley Mascarenhas, Stanley Sequeira आणि कुटुंब, Benedicta D'Souza, Merlin D'Souza, Vincent D'Souza आणि कुटुंब प्रत्येक इरादे खातीर मागतात. एडवर्ड टाउरो हाच्या आत्म्याक मीस दिता स्टॅनी कुटिनो आणि कुटुंब. एव्हलिन लोबो हाच्या आत्म्याक मीस दिता सिसिलिया D'Souza. Monty Maria D'Souza hacha atmya mistita Cecilia D'Souza. Catherine Serrao hacha atmya mistita Alvin Serrao आणि कुटुंब. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन देवादीन मर्सिन लोबो हिच्या मरणाच्या 25व्या वार्षिक दिसा आत्म्याक शांती मागून मिस्तिता हेलेन मातायस आणि कुटुंब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमची इगर्ज माता आमकां जुआंव मारी वियन्ने हाचे स्मरण करून उलो दिता. हो एक कल्तो व्यक्ती जावन आसलो. एक सादो व्यक्ती जावन आसल्यारी आपलो एक याजक जावन कल्तेपणाचे सादें मागण्याचे आनी बागेवणपणाचे जिणी जियेलो. अशें सबाक लोकांक फाटी क्रिस्तांते हाडूंक सोदलो. ह्या वरवीं तो एक सांत जालो मात न्ही सर्व याजकांचो पात्रण जालो. प्रत्येक जावन फिरगज याजकांचो एक पात्रण जावन पावलो. सर याजक अस्क जावन आसात पूण तुमचे मागण्याचे बोळ हर एक याजकाक बयादीक आनी गटाय दिवंक शकता. त्या देखून तुमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत हर एक याजका पासत मागा. आनी आज हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना प्रत्येक जावन आमी याजकां पासून मागया. प्रत्येक जावन आमच्या फिरगज विगारां पासत मागया. आतां थोड्यो वेळ मौन रावन हे पवित्र रितींत फावते बरी वांटे घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपुत्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोत अपराध. ह्या पासून सदांच हांव काळमरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन.
Somyaka kuka, Somyaka kuka, Krista kuka, Krista kuka, Somyaka kuka, Somyaka kuka. रातुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा बागेवन सुवा मारिया वियान्ने तुवें बऱ्या गवळ्याचे उरबे बदलोय आनी वाज सुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजे शिंपतून हाडूं आनी तुजे पदचे सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूं सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय ताची देगीर आमचे याजस जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणींच्या आत्मी बरेपणा पासून उर्बेन वावरून सस्नाच्या आनंदा पावूं आमच्या सोम्यात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. Amen. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें. दळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. हांवें तुका सांगल्यान ती सगळीं उतरां एका पुस्तकान बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो गाय पेकचो ना, भयंकर तुजी जखम, तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना, तुज्या गायाक वखद ना, तूं बरो जावचो नाय, सगळ्या तुज्या इश्टांनी तुका सांडलां, ते तुजी खबर घेनात, तुज्या व्हड अपराधाक लागून आनी तुज्या अगणीत पातक्यांक लागून एक दुस्मान मार दिता तशें हांव तुका मार दिला आनी सारकीच क्यास्त लायल्या. तुज्या गायाक पासत कित्याक रडताय? तुजे दुखीक वखद ना. तुजो अपराध भोव व्हड देखून आनी तुजी पातकां अगणीत देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, हांव जाकोबाचे तंबू नव्यान उबे करतलों आनी ताच्या निवासांची हांव दया करतलों. दोंगराचेर शाराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी रावळेर आसले तशें आसल्यास जाग्यार उबे जातले. तांचे थावन भायर सरतलीं स्तुती गितां आनी संतोश भरीत मनशांचो ताळो. हांव तांची संख्या वाडयतलों आनी ती देंवची ना. हांव तांकां मान दितलों आनी तांचो तिरस्कार जावचो ना. जाकोबाचे पूत आदीं आसले तशे आसतले. ताची सभा म्हजे मुखार तीर उरतली. तांकां पिडापीड दितल्यांक हांव शिक्षा लायतलों. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. ताचेच मदलो एकलो तांचो अधिपती जातलो. हांव तुका लागीं हाडटलों आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार म्हजे लागीं सोरोंक कोण कितलें धैर्य घेत? उलयता तो सर्वेस्पर. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें उदोपकार. सर्वेस्पर शियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस्पर सिहोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्त्य महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली. प्रितुमेचें सव राय तुजे महिमे मुखार खवजेतले. सर्वेस्पर शियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदारनांतल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना.
सर्वेस्पोर सिहोन शार परत्यान उबारतलो आणि आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. आणि मुखार जनन घेतल्या परजेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मोरणाचें फर्मण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या मोहनात पवित्र स्थानात तावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार तावन पृथ्वीचेर ताणें नदर घाली. सर्वेस्पोर सिहोन शार परत्यान उबारतलो आणि आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस्परा तुजें नांव सियोनांत वखणतना, जेरुसलेमांत तुजी होगली गाताना, तुज्या सेवकाची भुरगीं बाळां सवस्कायेन जियेतलीं आनी तांची संतत तुजे हुजीर सदांकळ बाळतली. तेन्ना जनांगां आनी राष्ट्रांय जमो जातलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. सर्वेस्पोर सिहोन शार परत्यान उबारतलो आणि आपल्या वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राय तूं. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशू मिया. जेरुसलेमांतावन थोडे फारिसेव आनी शास्त्री जेजूचो येवन ताका सवाल करी लागले. तुजे शीस आमच्या मालगड्यांतावन देवन आयली रिवाज मोडटात कित्याक? जेवचे आदीं ते आपले हात धुयनात. उपरांत लोकां जम्याक आपणाचो आपूण जेजू सांगी लागलो. आयका आनी समजून घेया. तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना. बागार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशांक मेळयता. तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विचारी लागले, तुज्या उतरां वरवीं फारिसांचें मन मोडलां म्हूण तूं जाणायमू? जेजून तांकां जाप दिली, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातलेलें हर एक जर उमटून काडटले. सोरा तांकां कुयडे ते कुयड्यांक वायट दाखोवपी फुडारी आनी कुयडो कुयड्याक वायट वरी जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. देवाचें उतर हें वाकवणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी साबार संप्रदाय ह्या रिती रिवाज्यो पाळटा. दाखल्याक सांगचें तर आमच्या घरांनी आमी सांजेचे मागणें करता आनी तें मागणें जाल्ले उपरांत वडिलां लागीं वचून बेसां विसारचें एक संप्रदाय जावन आसा. तशेंच आमच्या साबार कार्यांनी साबार संभ्रमांनी दुसऱ्या दुसऱ्या ह्या वेगवेगळ्या रितीचे संप्रदाय रिती रिवाज्यो आमी पाळटा. ते जावं पुरो रोसाच्या कार्यांत, काजराच्या माटवांत आनी हेर कार्यांनी. साबार जाणांक आमी पाळच्या त्या रिती रिवाजी ह्या संप्रदायाचो अर्थ कळीत आसल्यार थोड्यांक ताचो अर्थ कळीत नासतना आमी तो संप्रदाय पाळटा आनी मुखारसून व्हरता. तांचे लागीं आमी ह्या संप्रदाया विशीं विचारल्यार तांचे जबाब जावन आसा, आमच्या पुर्वजांनी ह्या मायगड्यांनी ती रिती रिवाज ह्या संप्रदाय पाळून आयल्यांत आमी ती मुंदू वचून वेता. आमी खंयची रिती रिवाज्यो ह्या संप्रदाय आमच्या जिवितांत पाळटा आसतना त्यो हेरांक आडकळ हाडूंक नजो. पूण आयच्या सुवातेंत आमी फारिसेव आनी सादुसेव जेजू लागीं येवन
जेजूच्या शिसा विशीं बोट जगचें पळयता जेजूचे शिस हात धुयनासतना जेवतले आनी हें पळयलें फारिजेव आनी सादुसेव तांच्या पुर्वजांचे संप्रदाय जेजू मुखार दवरून जेजूच्या शिसांक बोट जोखून अशें सांगतात ते आमच्या पुर्वजांनी दिल्ले ते संप्रदाय पाळनात कित्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कितले जाणांक आमच्या जिवितांची आमीच जगती करिनासतना आमी रॉंग प्लेसीर आसल्यार आमी कितले जाणांक बोट जोखून अशें आमी कितले जाणांची निंदा करूना अशें एकलो व्यक्ती निरापराधी जावन आसलेली ताचे थंय आमी अपराध सोदून काडचे प्रयत्न करून आमी नांगी त्या फारिजेव आनी सादुसेवांच्या स्थानार पूण जेजू थंय जाप दिवन तांकां सांगता तुज्या तोंडा भितर वेचें कितेंच तुका मेळना बघा तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता ती उतरां तुका मेळटात तर आमी पाळचे ते संप्रदाय रिती रिवाज्यो सूख घे खंडीत ना दाखल्याक घेवया हांवें आत्तां सांगलो तो दाखलो आमी दिसपट्टे सांजेर मीस मागणें जाल्ल्यान आमच्या वडिलां बेसांव मागता पूण उपरांत आमी कितें करता तें बेसांव मागले उपरांत आमी त्या बेसांव घेतले त्या वडिलांक गाळी सोविना गे या तांकां जोर करना गे तांचे विशीं पाल उलयतना गे तांकां बऱ्या तरेन पळयता गे आमी अशें केल्यार आमी ती पाळली ती रिवाज त्या संप्रदायाक कसलो अर्थ आसा आमी पाळच्यो हर एक रिती रिवाज्यो हर एक संप्रदाय भोव बरें पूण हाचे तावन आमकां तशेंच हेरांक बरेंपण लाभूंक जाय तेदरा मात आमी पाळच्या त्या रिती रिवाजेक एक खरो अर्थ मेळटा तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी पाळच्या त्या रिती रिवाजो समजून घेवन आमी एक खरें क्रिस्ती जिवितांत जियोंक जाय अशी कृपा मागून घेवया आमीन काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर रे बापा मुझ्या भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान स पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव स पदवेदार आनी भोवत्य देवा तुज्या भाग्यवंतांच्या उगड्यासाक हो यज्ञ समर्पण तुवें तोळपणान आमकां वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपर्यंत तुका उलो मारता आमच्या गवल्याकार तुज्या मोगांची ससनाची सरवण जरूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर वंतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआंव मारिया वियान्नी तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां तीर दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाड आयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी दुखाचे छे सर्वेस्पराचे नावी येताचे उंचरगी दुखाचे छे. बापा तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. Bavarta sagun pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उलो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सपदवेद बापा सवंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सद्वंदरान शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दीर्घ घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळले बंदी नाका पूण वायट्यांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा वायट्यांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अट्रेक्टेल्या आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवट्यान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा बोडत्रेगा राता तुझ्या येण्या काळीज मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दौरून दुर्बळे बिडा येण्याक तुझ्या थाया तर ये सोमिया आयक म्हजो ताळो दी सदां काळ तूं म्हाका दैविका
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुआ मरी वियाने तुझे आणि तुझे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ले खातीर सस्ने संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूं आनी शेवटी तांचे सांगता ससनाचे सुख भोगूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्वपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव बेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव घेता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेटा काडून वेता. सोम्या हांव बेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव घेता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरे आशीर्वाद दिवाका. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी.